सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे मिसाचे भेटेक. आयज 5वें नोवेन कार्म सायबिणीचे ही भेट आमी भेटयता मोनिका वाज हिच्या इंतेसावान देवाक दिनवासून तिच्या जल्माच्या दिसाक देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया आग्नेलो नुनीस ताच्या भलायकी पासत. तशेंच रिया सुवारीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळीं जी कोण आपलो जल्माचो दीस वा लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आयज आमचे फिरगोचेन बावतिज्म जाता. एडलेड मिस्किता, जॉयल मिस्किता आनी जोलिमा डिसा हांची धूव आनीक नॉयल नतानियल गोवे, जस्टीन गोवे आनी प्रिसिला डिसिल्वा हांचो पूत. ह्या गोरब्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी कार्म सायबिणीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सगळ्या गोंयकारां पासत मागुया, आमच्या देशा पासत मागुया. ह्या दिसांनी आतां परतून केसीस वाडपाक लागलेल्यो आसात कोरोनाच्यो. सगळ्यां पासत मागुया आमी सगळ्यांनी बरे भाशेन काळजी घेवंक. जी कोण बरी नात तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आनी जी कोण बरी नात तांची सेवा करतात ते दोतोरां पासत, नर्सी पासत, हेल्थ वर्कर्स आसात, एडमिनिस्ट्रेशन आसात, तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज साद्या कालाचो 15वो आयतार आनी आयचो विशय ते वचून जिवीत बोदलात म्हूण प्रवचन कोत्ताले. आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची नवसोनी करूंक आमंत्रण कोत्ता. होच जेजूचो हुस्को शिसांनी लोकां मोदें वचून सिद्ध केलो. आमच्याय मोदें कोणूच पवित्र ना. आमकां सगळ्याक ल्हान व्हड अशक्तायो आसात. गोरवान भरून आनी मिजास दाखोवन जेवूंक आमचें वोतेपण न्हय, पूण आमचें उणेपण आनी अशक्तायो मानून घेवन ताचेर आमी वावरून आमच्या जिविताची नवसोनी करूंक जियेता तेन्ना की आमचें खरें वोतेपण दिसून येता. आयच्या दिसाचो सेवादोर आमकां आमच्या जिविताची मोलावणी भोव करून आमचे अशक्तायाचेर नियाळ करून जिविताची नवसोनी करूंक आपयता. आमी जण एकल्यान आमच्या अशक्तायाचेर झुजूंक आनी आमचें जिवीत बदलून आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचें तारण जोडून घेवंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां बापाची कृपा मागुया. रिच्या भावा भयणीनो, जेजून आपल्या आपोस्लांक मिसांव दिवन धाडले आनी हे मिसांव घेवन येशी सगल्याक गेले. आयज आमकांय जण एकल्याक आमचें मिसांव आसा आनी हे आमचें मिसांव आमी जेजूच्या उतरां प्रमाणे चलयतले जाल्यार आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां जण एकल्याक गरज. हे पासत हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमकां नवसरणी करूंक मेळ्ळले सयेक घडये आमी विबाळल्यात व जायते पावटी आमी निबोर मनाची निबोर काळजाची जाल्यात. जिवितांत धर्मीक नवसरणी सोम्या जेजू बापाची बोजवण आनी ताची खुशी दर दिसा आमी करूंक तूं आमकां आपयताय. जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत बापाचे खुशेक पयली स्वाद दिवंक ना आनी आमकां कितें बरें दिसता तें केलां आनी पातकान पडल्या. सोम्या काकुतकोर जिवितांत मनशाळी नवसरणी
क्रिस्ता जेजू तुवें आमकां शिकयलां आमी कोणाचीच नीत करची न्हय, आमच्या दोळ्यान पाटी आसतना पेल्याच्या दोळ्यांतलें कुस्कूट काडचें न्हय। जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक बदलूंक दुसऱ्यांक देख शिकोवंक सोदल्या, पूण आमच्या जिवितान आमी नवीं मनशां जावंक चुकल्या। क्रिस्ता काकुतकोर, जिवितान समुदायाची नवसरणी। सोम्या जेजू पयलीं क्रिस्ती पाटलावदारां एक नवसरलेलो समुदाय आसलो। जायते पावटी आमच्या समुदायांनी ल्हान क्रिस्ती एकचाराचे मेळावे जातात, आमी तातूंत वांटो घेवन समुदायाची नवसरणी करूंक फाटीं सरल्या। सोम्या काकुतकोर, सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। आमेन। प्रार्थुया। देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय। आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना। आमेन। आमोस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप। एकदां आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे प्रवाद्या, चल जुदेवाच्या प्रांतान परतून वच, तुंय तुजो गिरास जोड आनी तुजो संदेश सांग। बेटेल्यांत आमकां आनीक संदेश सांगूंक नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर। आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत। हांव एक मेंढा राखणो आसलो आनी रुंबोड पोलेतालो, पूण कूच सोरेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी सोरेस्परानूच सांगलें, चल म्हजे इस्रायल परचेक म्हजो संदेश सांग। देवाचें उतर हें।
आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सोरेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोवेस्पो सांगता त्याची दिवन आयकोता. खरेंचान तिजी खबर देव सांगता. आपले पोचेक आपल्या भक्ताक ताची भक्ती कोत्तल्या ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमचे देसान वस्तोली. जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सोवेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकमेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकमेकाक वेगेन घेता. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गांतल्यान आमचें देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सोवेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सोवेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी कोतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोर पिकार. नितीन चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालूंक येतली शांती. जबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सोवेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बागयोन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा वाकांनी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सोर्गीचे सोगल्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यात. संवसार रोचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र कोतावीन आनी मोगान बोल्लोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणेंच आदी फुडें थारायले. देवाचे कुशेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणे आमकां बोलेपणान फावो केल्ले. आपले कुरपेची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवे ताच्या रोगता उद्देशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसोली. इतली व्हड देवाचे कुरपेची गिरेस्तकाय आपले ओगोनीत जावनवायेन आनी शाणेपणान ही कुरपा ताणेर आमचेर शुभानपण ओतली. देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार. वर्तो बाप जेजूचो मैवेवंत देव आमचो,
तुमची मोत उजवाडावन. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावंक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर पाटेक कांयच व्हरोना जावं, न्हय बुती न्हय उंडो न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू बोगोर पांयांक वाणू घालूंक, पूण दोडी आंगली न्हेसोना जावं ताणें तांकां फर्मायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरान भितर सरशात ते स्वातेवेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते स्वातेवेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धुल्ल झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावन बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजून आपल्या आपोस्लांक मिसांव दिवन धाडले. आमकां जोण एकल्याक आमचे मिसांव दिल्ले आसात. दर एकलो क्रिस्ती पाटलावदार आसा ताका एक मिसांव आसा. एक इंडिविज्युअल कसो खासगी आमचे मिसांव, वो एक समुदाय कसो कम्युनिटी कशें आमकां मिसांव आसा. भाव भयणीनो, आयज आमी जायत्या जाणांनी आमचे मिसांव फुडें व्हेल्लें दिसती पडटा. एक एकलो एक एक भाशेन आपलें मिसांव फुडें व्हरता. हें मिसांव फुडें व्हरता तें आमच्या गोंयांत आयज आमी नदर मारीत जाल्यार आयज वेगवेगळे तरेचे मनीस आमकां दिसती पडटा. एके वाटेन कोण पर्यावरणा पासत आपलें मिसांव फुडें व्हरता, दुसरे वाटेन ह्या दिसांनी पॉलिटिकल मिशन चालू जाल्लें आसा, प्रचार सुरू जाल्ले आसा. दुसरे आनी कोणा पासत आपलें मिसांव करतात. आपलें कांयच ना पूण दुसऱ्यां पासत ते वावरतात. सगळे तरेची मिसांवां ह्या दिसांनी आमी जरी तर बारीक पडत जाल्यार आमकां दिसती पडटा. देवाच्या उतराचेर जरी तर आयज आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येताच असले मिसांव आदींतावन चालू आसा. आनी वेळा वेळार काळा काळार देव आपणाक जाय तांकांय विचून काडटा. भोव करून जेन्ना मनीस जांकां विचून काडलेले आसात ते आपल्या मिसांवांचे भायर सरून वा कुशीन सरून वावर करतात. म्हणजे देवान दिल्लो वावर करचे बदलेक आपणाक जाय तसलो मनशांचो वावर करतात. तेन्ना अशें घडटा. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत वेलें वाचप धाकटेंशें. पूण ह्या वाचपा फाटल्यान जो बॅकग्रावंड आसा तो आमी जाणा जाल्यार बरो. जेरोबोआम हो राजा आसलो आनी जेरोबोआम म्हणटा तो राजा केन्ना जाल्लो? तो राजा जालो सोलोमोन पादशाच्या उपरांत. आनी सोलोमोन पादशाय आमी जाणा देवाचो एक खेरीत आपुरबायेचो गॉड्स फेवरेट म्हणल्यार जाता. दावीद पादशाया फाटल्यान सोलोमोन पादशाय व्हड पादशाय. पूण सोलोमोन पादशाय जेन्ना पातकान पडलो
निमणे निमणे म्हणल्यार ताणें आपणाचें जे देवा वाटेन आसलो तो कुशीन सोडून मनशाच्या वस्तूंनी भितर सरलो, जायत्या वायटांनी पडलो. तेन्ना देवान ताका कुशीन काडलो आनी जेरोबोआम म्हणटा तो ताचो एक ताच्या कुडांतलोय न्हय पूण ताचो एक वावराडी म्हणल्यार जाता, वो ताचो एक सेवक म्हणल्यार जाता, ताका देवान विचून काडलो. आनी हो जेरोबोआम म्हणटा ताका देवान आबिजा म्हणटा त्या प्रवाद्या वरवीं ही भासावणी केल्ली, दावीद पातशाया सारको जाव. दावीद म्हज्या सेवका भाशेन जरी तर तूं जालोय जाल्यार तुका जायत्या देण्यांनी भरतलो. दावीद म्हज्या सेवका भाशेन जरी तर तूं जायत जाल्यार तुका जायती राजवट फावो जातली आनी तुजी नामना सदांच उरतली. ही देवाची भासावणी आसली ताका. पूण जेरोबोआम आपूण राजा जाल्या उपरांत ताका इज्रायलाचो राजा केलो, म्हणजे 10 कुळां जी आसली ताचो ताका राजा केलो. पूण आपूण राजा जाल्या उपरांत जेरोबोआम आपणाक जाय तें करूंक लागलो. आनी हातूंतली एक वस्त म्हणल्यार प्रवादी ताणें विचून काडलो. आयज जे वाचपान आमी आयकलां, आमाजियान आमोसाक सांगलें. हो आमाजिया म्हणटा तो एक प्रवादी, देवाचो प्रवादी न्हय पूण जेरोबोआम राजान आपणें प्रवादी म्हणून मुखार धाडलेलो. जाल्यार देव विचून काडटा आमोसाक. आमोसान सांगलां आपूण कोण तो, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत, पूण हांव एक सादो मेंढरां राखणो आनी रुमोड पडयतालो. ह्या साद्या मनशाक देवान विचून काडलो प्रवादी जावंक, कित्याक जांच्या हातान देवान पदवी दिल्ली, जांचेर देव पातयेल्लो, तांणी घात केलो, ते घातकी उतरले. तेन्ना देवान आमोसाक विचून काडलो आनी आमोस बेतेल शारान हें देवाचें उतर परगडटा. बेतेल शारान हो राजा जेरोबोआम राजा आसलो आनी ताचो प्रवादी आमाजिया. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता तें आमाजिया आमोसाक म्हणटा, आरे प्रवाद्या चल जुदाच्या प्रांतान पळून वच आनी थंयसर तुजें प्रवादीकपण चलय. जुदाच्या प्रांतान म्हणल्यार इज्रायलाचे 2 भाग जाल्ले, एक वाटेन 10 कुळां, ताका आमी म्हणटा इज्रायल, जाल्यार दुसरे वाटेन आसलें जुदा. 2 कुळां आसात तीं जुदाचीं. जाल्यार भाव भयणीनो, हें जावन आसलें थंयसर राजकारणी वो पॉलिटिकल सिट्युएशन. आनी असल्या ह्या संदर्भान देव आपल्या प्रवाद्याक धाडटा सांगपाक मन बदलात, नवसरणी करात जिविताची. इतलें की हो आमोस प्रवादी, आमाजिया प्रवादी आपलें जिवीत बदलतलो, नवसरतलो म्हूण आस बाळगिता. जेरोबोआम राजा जो आसा तो आपलें मन बदलतलो, नवसरणी करतलो म्हूण रावता. पूण कोटा जेरोबोआम तशें करिना, आपल्या वायटानूच रावलो, ताचें निसंटन जालें. आमाजियाय जाका प्रवादी म्हूण जेरोबोआम राजान दुखडलेलो, ताणेंय तशेंच केलें, आपणाक जाय तें केलें, जिवीत बदलूंक ना, ताचेंय निसंटन जालें. बाब भयणीनो, हें आयज जरी तर आमी आमच्या संदर्भान हाडलें जाल्यार आयज पळयात नदर मारून. देवान पदवी दिल्ले जायते मनीस आसात. सुरवात करता आसतना आयज जे पदवेदार आसात, आयज आमचेर राजवटकी चलयतात, खंय आसले, धाकटे आसले, किरकोळ आसले, देवान तांकां व्हडले केले आनी आयज तांच्या हातान पदवी आसा तेन्ना आयज आख्खो संवसार आपणाच्या हातीन आसलेल्या भाशेन ते करतात. जाल्यार तांची गोत कसली जातली काय हें आमच्यान समजूंक जाता. तांची गोत दुबाविरेत ह्या जेरोबोआम राजा भाशेन जातली. कांयच न्हय आसलोले, तांकां इतले वयर देवान पावयले आनी त्या देवाचेर आड वचून आपणाचें मिसांव फुडें व्हरतात, देवाचें न्हय. जेरोबोआम राजा जे गरीब दुबळे आसले, विधवा आसल्यो, आदले राजा जे आसात तांकां ते असल्यांक चड मान दिताले, तांची काळजी घेताले, तांकां सांबाळटाले. पूण जेरोबोआम राजान अशें करपाचेंच सोडलेलें. आयज आमचे राजा जे आसात, आयज आमचेर राजवट चलयतात, ते आयज गरिबांची कितली सेवा करतात, गरिबांचें कितलें पडलेलें आसा. वो गरिबांक कुशीन काडून जे कोण गिरेस्त आसात, जांचे लागीं दुडू आसात, वो जांच्या लागीं आयचे पॉलिटिकल सिट्युएशन चलोवपाक जाता, इलेक्शन कॅम्पेन चलोवपाक जाय तितले दुडू दिवपाक जाता, तांची कितली सेवा करतात ते. भाव भयणीनो, हें पळयत जाल्यार तांचो शेवट पावला हें आमच्यान समजूंक जाताच. आनी वय प्रवादीक ताळ्यान हांवूय म्हणटा तांचो शेवट लागीं पावलो.
तो कोणाच्यान आडावंक जावचो ना, जाल्यार हें प्रवादीकपण जिविताचे नवसरणेक आपयता. जरी तर आमी राजा जाल्यार नवसरणीकोर साल्वार जातलो. म्हणजे तुज्या हातान जरी तर पदवी आसा, तूं जरी तर आयज प्रायम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वो कसलोय मिनिस्टर, तूं घडी आयज एक आमदार, तुज्या हातान पदवी दिल्ली आसा, वो तूं घडी एक कावन्सिलर वो एक पंचायत लिडर, जाल्यार तुज्या हातान पदवी दिल्ली आसा. जरी तर देव सांगता तें तूं करिना, जिवीत बदल नाजाल्यार निसंटन लागीं पावलें तुजें, हें जाणा जावचें. वो जरी तर तूं एक सेवक बेसतो, तांच्या खाला वावर करता, पूण तुजी पदवी वेतली, तुजें काम वेतलें, तुवें इलिगल केलां तें सांपडटलें, वा आनी कितें जातलें म्हूण तूं अंडर प्रेशर जें सारकें न्हय तें करता. आनीक एक फावटी ह्या ह्या दुसऱ्या सेवकांचो उगडास कर, जे पदवेक लागून कितेंय करूंक तयार आसले, निसंटन जालें. असल्यांकूय शिटकावणी, जिवीत बदल नाजाल्यार तुजें निसंटन लागीं पावलें. जे कोण प्रवादी जाल्ले आसात, आयज जायते जाण प्रवादी आयिल्ले आसात, ते हेर सगल्या प्रवाद्यांक म्हणटा कोण ट्रेटर आसा, कोण फटकिरो, कोण फटयता, हें ते डिसायड करतात. खोटे प्रवादी मुखार चल्लेले आसात. आनी घडये जे भाशेन जेरोबोआम आपणाचे प्रवादी मुखार दुकोडटालो, तशें जांच्या हातान पदवी आसा तांणी आयज हे प्रवादी दुकोडलेले आसात. सगल्यांक निटायेर घालपाक घडये भोंवतात, पूण आपणाचें जिवीत खंय आसा, कित्याक आपूण अशें करतात, हें चुकलोलें आसात जाल्यार असल्यांकूय शिटकावणी. जिवीत बदलात, नवसरणी जावं दी, नाजाल्यार तुमचें निसंटन लागीं पावलें. भाव भयणीनो, हें मातशें तीख जालें. जाल्यार दुसरे वाटेन मिसांवाचे बाबतीन दुसऱ्या वाचपान आयज आमकां भाग्योन पावलो एफेजकारांक चीट बरोवन सांगता, तुमी विचून काडलेली परजा देवान तुमकां खेरीत मोगान विचून काडल्या. आनी हें मिसांव जें तुमच्या हातान दिलां तें बेस्तें चालतें न्हय. देवान खेरीत भाशेन विचून काडून संवसार रोजचे आदीं तुमकां हें मिसांव दिल्लें, तें तुमकां फुडें व्हरूंक विचून काडल्यान. जाल्यार जेजू क्रिस्ता बराबर, जेजू क्रिस्ताक चिटकून रावून ताका आमचो गुरू म्हूण मानून घेवन आमी वावर करूंक जाय. आनी अशें जरी तर आमी करतले जाल्यार आमकां म्हायती आसपाक गरज, जेजून कितें केलां, जेजू कोण, जेजून अशें कित्याक केलें, हाची आमी इल्लीशी म्हायती घेवपाक भोव गरजेचें. भाव भयणीनो, हें जावन आसा आमचें खासगी मिसांव, जें भाग्योन पावलो आमकां उलो मारता. आयज जायत्या जाणांनी आपलें खासगी मिसांव मुखार व्हेल्लें आसा आनी आमची तरणाटी पासून मुखार सरलेलीं आसात. कालच्या दिसाक जरी तर तुमी न्यूज पेपराचेर वाचलां यूथ रायज, जाल्यार ह्या तरणाट्यांनी तातूंत म्हणलेलें आसा, यूथ शूड रीड टुडे, वाचून पळोवपाक जाय, जाणा जावपाक जाय. हो जो डेटा जो आसा आमकां दिल्लो आसा तातूंतल्यान भितर वचून जाणा जावपाक जाय, इंट्रस्ट घेवपाक जाय. हें तांचें एक खासगी मिसांव आपल्या राज्या पासत, दुसऱ्या पासत. जाल्यार हें मिसांव फुडें व्हरता आसतना जेजून 12 जाणांक आपयले, तांकां तयार केले आनी पाठयले, दोगांक धाडले. आयच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आमी आयकलां. आनी जेजू धाडटा तेन्ना बेस्तो कोणाक धाडिना, तांकां ताणें मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिली. तांकां दुसऱ्यांक जीं कोण बरीं नात तांकां बरी करपाची पदवी दिली. तांकां ताणें उलोवपाची पदवी दिली. परगटणी भाव भयणीनो, हे आपोस्लांनी म्हणूंक जातालें आमी आमच्या जिवितान जें कितें जियेता तातूंतल्यानूच जेजूक परगट करता. आयज आमचे मदलीं जायतीं जाणां क्रिस्तांवां अशें म्हणटा, माय लायफ इज विटनस टू जिजस. म्हणल्यार हांव कोणाक वायट करिना, हांव कोणाचेंच पाड घालिना आनी हांव खंयच इंटरफियर जायना. हें बरेंशें उतर, इंटरफियर जायना हांव. म्हणटच हांव म्हज्या जिवितांतल्यान हांव म्हजें मागणें करता घरा लागीं, हांव म्हजे शेजाऱ्याक कोण आसा गरीब आसत जाल्यार तांकां आदार दिता, हांव म्हजें डोनेशन दितां, सगलें ओगेपणान करता. परगटणी म्हणटात ती सगळी ओगेपणान जायना. तो एक भाग आमच्या जिविताचो, म्हणजे जें कितें आमी खासगी ओगेपणान करता तो एक भाग. जाल्यार दुसरो भाग आसा तो समुदायीक भाग. आनी समुदायीक भाग म्हणटा थंयसर उलोवपाक गरज. तूं कितें जाणा आनी तूं कितें करता तितल्यान पावना. जेजूच्या नांवान हे आपोस्ल भायर सरले आनी जेजूच्या नांवान तांणी प्रवचन केलें.
ह्या 12 आपोस्लां उपरांत मागीर ब्यास्तर जाणूय वयतले शीस जेजूचे आनी तेय उलयतले जेजू विशीं, जेजूची बरी खबर, देवाच्या राज्याची बरी खबर तेय उलयतले. आयज उलोवप्यांची गरज आसा. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाचे विशीं पब्लीक हियरींग जालें. कितले जाण जायते रेजिस्टर जाल्ले स्पिकर्स आसले, तातूंतले थोड्याच जाणांक उलोवपाक मेळ्ळें. सरकारान घडये फटयले वो जी एजन्सी आसली तांणी सगळें नाका जाल्लें केलें आनी जे कोण उलोवपाक सोदताले आनी आपलें मन मुखार हाडूंक सोदताले तांकां बंद केलें अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. आवाज बंद केलो, ताळो बंद केलो. पूण जे कोण उलयले जाता ते भाशेन आपल्या वावरा पासत, आपल्या राज्या पासत आनी बरेपणा पासत उलयले. उलयल्या बगर कळना, देखून उलोवप गरजेचें आनी हेंच ह्या आपोस्लांनी केल्लें. उलयले. भाव भयणीनो, आयज आमी कितलीं जाणां कितें उलोवपाक गरज आसा? जें सारकें आसा, सोत आसा, उलोवपाक तयार आसा आमी? आयज घडये सोशल मिडिया आमच्या हातान आसा. आयज आमचे मदलीं जायतीं जाणां हे सोशल मिडियाचेर जायत्यो वस्तू घालतात, उलयतात एके भाशेन आपल्या बोटांनी वा आपल्यो मॅसेजीस धाडून. इलेक्ट्रॉनीक डिजिटल आमी उलयता. कितें उलयता आमी? कसलें उलयता आमी? जाणा जावन उलयता काय नकळो जावन उलयता? वा आमकां जायते पावटी पडलेलेंच ना, जाता जाल्यार आनी किल्लो उजो पेटोवपाक आमी तयार. उजो उजो म्हणीत आमी उजो पेटयत रावले जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी चिंतपाक गरज. कितें उलयता हितून, कितें बरयता हितूंसर? जाणा जावन, म्हायती घेवन आनी ताची सारकी खबर घेवन घालताय जाल्यार बरें आसा. पूण जरी तर बेश्टेच आनीक कोण तुका प्रवादी करता, तुका कोण ढुकट्टा, हें मोड तें मोड, देखून तूं म्हणटाय खबर पासून नासतना चोतराय. हाची झट्टी दिवची पडटली, हाचें निसणटोन लागीं पावता. तर भाव भयणीनो, आयज मिसांव जेजून जें आपल्या शिसांक दिल्लें तें आमकांय दिलां. आमी विचून काडलेलीं. आमच्या बावतिजमान आमकां जण एकल्याक विचून काडल्यात प्रवादी जावंक. हे जे कोण पदवेन आसात ते आमकां प्रवादी करिनात. ओ जे कोण राज चलयतात तांच्यांनी आमकां पाठोवंक जायना. दुबाविरेत आमकां वेगवेगळ्यो झुट्टे जरी तर आसात आमच्या राज्या पासत त्यो करूंक जाय. पूण जें कितें चुकीचें आसा तें करूंक आमकां तांच्यान पाठोवंक जायना. जाल्यार देव आमकां पाठयता, जेजू आमकां पाठयता जाल्यार आमी खऱ्या मनान मुखार सरुया. जेजूक चिटकून रावुया. जेजूचें मिसांव समजून घेवया, वाचुया, म्हायती घेवया. आनी हे भाशेन जें कितें आमच्या मिसांवान आमच्या खासगी जिविता पासत, आमच्या घोराब्या पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत जें कितें आमी करूंक जाय तें भियेनासतना करूंक देवाचे कृपेन फुडें सरुया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं अभिमानान उच्चारुया. सतमंत देवा, स्वर्गान तुमच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड संवलो आंकवार मरेता जल्मलो पोंचल्या काल ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रूसा सोडलो तो मेलो आनी ताका पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्गपिता देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचवें मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी आमचो भावार्थ उचारला तर त्याच भावार्थान आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. पापसाहेब फ्रांसिसान गोवल्यांनी आनी हेर पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले परगोटेंतल्यान जिविताची नरसोडणीची वाट आपल्या हातान घेतलेले पोरजेक दाखोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
विश्वासान माता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. आमचो देश कारबार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोव करून आमच्या गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आनी अशें तांणी कसलीच अंतर करिनासतना पोरजेचे कोरे आनी बरे उदरगती पासत वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान माता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. आमचे पासत मागुया. आमी सगल्यांनी आमच्या जिवितांत जेजूक पोरशी अणभवूंक आनी आमचें जिवीत नवसरूंक आनी आमच्या जिविताची चाली रिती वरवीं ताचे मोगाचे परगोटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. विश्वासान माता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. कश्टवतल्या पासत मागुया. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतीं आमची भावां भयणां कश्टांत दुखांक सांपडल्यात. जावं घरांनी वा हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात. तांकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी हे पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हूण बापाची कृपा मागुया. विश्वासान माता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. 2 दीस फाटीं कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाचे विशीं पब्लीक हियरींग जालें. जायतो घुसपागोंदोळ जालो आनी जायतें चुकीचेंय बीन जालें. खेरीत भाशेन मागुया जें कितें आमच्या गोंयांक बरें पडटलें तें देवाचे कृपेन आनी देवाचे पदवीन घडोवन येवंक आनी जी घुसपोट गोंयकारां मदें घालूंक प्रयत्न चल्लेले आसात ते देवाचे कृपेन सगळे फिसकुटून वचूंक आनी आमी गोंयकार सगळे एकवटान रावूंक देवा लागीं मागुया. विश्वासान माता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या भुरग्यां पासत जीं पयलो कुमन्यांव घेवपाची आपली तयारी ह्या दिसांनी करतात. आमचे फिरगोचेन पयलो कुमन्यांव जावपाचो आसा. ह्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांची तयारी बरी भाशेन जावंक तांचे पासत मागुया. विश्वासान माता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. प्रितशा बापा तुजेर पातयेवन तुजें मिसांव फुडें व्हरूंक तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक तुज्या राजाक पुर्ते जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. Amen.
म्हज्या भावा भयणींनी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांत हे बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूं ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोट
तुका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची आमचें मिसांव तुज्या उतरा प्रमाणे फुडें व्हरूंक सोदतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान आमकां जोण एकल्याक मिसांव दिलां. तुजें मिसांव कितें? तुजें मिसांव तूं कशे भाशेन जियेताय. देवाक मानता तसलें आमचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक करपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आनी आमकां ताळी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव
तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका भेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदींच वेगळी जावन म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. आयज सद्या काळाचो 15वो आयतार आनी आयच्या नोवेनाची मांडावळ केल्या लिजन ऑफ मॅरी ह्या आमच्या पिरगुजीच्या पंगडान तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. सतरायदरची आमचे फिरगुजीन पयलो कुमन्यांव भुरग्यांचो 3 बॅचांनी आमी करतले कोवीड सिट्युएशन मतीन दवरून. फुडल्या आयताराक जावन आमी सुरू करता 18वेर, 25वेर आनी ऑगस्टाचे पयलेर आमी भुरग्यांक बॅच वायज कुमन्यांव दितले. एका बॅचान 9 भुरगीं आसात. सतरायदरची फुडल्या आयताराक
मीस 8 वाजता जातले म्हणजे 3 फुडले आयतार जे आसात कुमन्यावाचे मीस जेन्ना जाता तेन्ना ही मिसां 8 वरांचेर जातली. जरी तर पॅन्डेमीक सिट्युएशन बदलता आनी आमचे प्रोटोकॉल जरी तर बदलतात सरकारा वाटेन जाल्यार आमी कळयतले हांव आनीक मीस आसतलें जाल्यार. पूण सद्याक पासून फकत एक मीस जातलें तें कुमन्यावाचें मीस 8 वाजता. लोकांक सगल्यांनी घरा रावन ह्या मिसान वांटो घेवचो. ही मिसां 3 दीस लायव्ह स्ट्रीम जातली. ह्या मिसाक फकत आवय आनी बापूय आनी कुमन्याव घेता ते भुरगे इतलींच आसतलीं. एका मिसाक म्हणजे 27 जाणां आमची कॉयर आनी जी वाचपाक आसात ती. म्हणटच ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन ह्या आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागुया. कुमन्याव घेवंक तयार जातल्या सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत आनी तांच्या घोराब्यां पासत आमी मागुया. कुमन्यावाच्या दिसाक जशें आवय बापायक सांगलां देर आर नो सेलिब्रेशन्स. घराय सेलिब्रेशन्स जावची नात आनीक हॉलांनी कसलींच सेलिब्रेशन फर्स्ट होली कम्युनियन सेलिब्रेशन्स जावची नात. तुमकां कोणाक आपयल्यार पासून वचो नाका. आपोवची नात आवय बापूय कित्याक तांकां खबर आसा फकत फॅमिली सेलिब्रेशन तांचेच भितर तांणी हें सेलिब्रेशन करचें. आनीक एक फावटी उगडास करता ह्या दिसांनी कुमन्याव फर्स्ट होली कम्युनियन हे 3 आयतार जातले. फर्स्ट होली कम्युनियन सेलिब्रेशन्स जावं घरांनी जावं हॉलांनी कसलींच आसची ना. कुमसाराचो दीस आवय बापायक तुमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपाचेर आमी कळयतले. भाव भयणीनो, पावस जायतो आयिल्लो आसा आनी शेतकामत्यांनी आपली शेतां रोयल्यांत आनी आजून पासून थोडे शेतकामती रोयतात. आमची तरणाटी चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब आपलो हो वावर फुडल्या सुमानाक करतली. तांच्या वावराचेर आनी सगळ्या आमच्या शेतकामत्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनीक बरे भाशेन पावस फावो तितलो पावस पडून आमकां सगल्यांक बरी पीक जावंक आमी मागुया. त्या भायर जी कोण शेत रोयनात तुमच्या पोरसांत वा तुमच्या घरा भोंवतणी बरी भाजी रोवपाक हो प्रयत्न करचो. गेल्ल्या वर्साक जायत्या जाणांनी तुमी रोयलोले, थोडे हाडून आमकांय दिल्ले. आमकां हाडून दिवपाक जाय म्हूण न्हय पूण सगल्यांनी ही भाजी पालो रोवप आपल्या घरा भोंवतणी हें करचें म्हणून आमची विनंती. सगळीं उबी रावया. ह्या फुडल्या सुमानाची मिसां सदांचे भाशेन 7 वाजता जातली. ती लायव्ह स्ट्रीम जातली. घरा रावन आमी तातूंत भाग घेवया आनी जाता ते भाशेन आमी ही काळजी घेवया. कित्याक आतां केसीस परतून वाडपाक लागल्यात. आमच्या शेजारच्या स्टेट्सांनी सुरू जाला, आमकांय सुरू जातलें. सगल्यांनी काळजी घेवची, आपणाचीच काळजी घेवची, एकामेकाची काळजी घेवची. सगळे प्रोटोकॉल्स जे आसात तुमकां सगळे खबर आसात खंयचे ते बरे भाशेन पाळचे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमचे मिसांव पाळूंक तुमकां धाडटा. कार्मेल दोंगरावेले सायबीणीक नोवेनाचे मागणी. मोहिमेवंत आंकवार मारये, कार्मेलाचे राणी, देवाचे आनी गरीब पातक्यांचे माये, बेतीन नेस्तल्यांचे सांबाळणारे, जेजून तुका आपली आवय जावन विचून काडून मोहिमा फावो केलेल्यान आमकां पातकाचे बोगसणे, जिविताची बदोळणी, दुखा वेल्यार पुसवण आनी हाच तरेन ह्या नोवेनान कृपा मेळोवन घेवंक आमी तुजे लागीं प्रार्थना.
हे आमकां हे आमकां तुज्या पुताची खुशी जाल्यार तुज्या पुताची खुशी जाल्यार फावो जावं आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे धाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझे ठाय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. कार्मेल दोंगरावेले सायबिणी Vete